तुझ्या पाय तळामी सरपडल्या सुमिया देव आराधना वेळा
ओ पवित्र सक्रामेंतांतल्या त्या सुमया मुखार आमी सरपडल्या त्या सुमया मुखार आमी आसा मान आनी महिमा ताका फावो आनी ताणे करून हरियेक दिवपी ताचे मुखार पडोवन दी ताका साश्टांग नमन करून दी ताका महिमा स्तुती दिवन दी आनी ताका ती फावो हें सत आमी वळखून घेतलें मोगाल भावानो आनी भयणीनो कित्याक वो देव आमचे संगत आसो उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 8 जावन आमी वाचलें जाल्यार देवान आदाम आनी येवेक रचलें ते भुमी वैकुंठांत तांकां दवरलेलें आनी देव तांचे संगता आसलो आनी ताणे करून उत्पत्ती अध्याय 3 वाक्य 8 म्हणटा तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत सोलो नासतना ताचो आवाज ताका आयकलो ताणे करून देव तांचे संगता त्या बागेंत जी येतलो तांचे संगता तो समकातलो आनी देवाचो आवाज तांच्या कानांत आयकलो मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देवी आमच्या संगत आसा त्या देवाचे हजरपण आमकांय आयकता आमी बघता देव आमचे संगता हर एका दिसा हर एका घडये तो मेटां काडटा आनी त्या देवान त्या दादल्याक आदामाक विचारलें तूं खंय आसाय आनी तक्षण ताणें दिली जवाब तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो आतां केवल देव सोदतलो मात्र न्ही वो आवाज मनशान आयकल्लो मनशान वळखून घेतलें मोगाल भावन आनी भयणीनो आज हें घडाचें आमचो देव आमचे संगत आसा आमचे संगत रावता आमचे संगत जी येता आमचे संगत चलता आमचे संगत पडटा आमकां उठयता उखलता पूण आमच्या देवाचे आजारपण आमी आयकाचे आमी भोगाचे हें आमी अनुभव करीचे हें गरजेचें आदावन वा सुरविल्ल्या त्या मनशांनी तें अनुभव केलें आनी तें वळखून घेतलें मोगाल भावन आनी भयणीनो आज आमचो देव आमचे संगत आसा हे सत आमी वळखून घेवंक जाय मोगाल भावन आनी भयणीनो मग तेव्हा सवांचेर आमी आयकलो जाल्यार थंयसर सर्वेस्पराचो दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो जुजेक मोरये लागीं करार जाल्लें आनी तो दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो कित्याक जुजेन मोरयेक गुप्ती सोडचें म्हणून निर्धार केलो आनी तवळ तो दूत येवन कितें म्हणटा एक आवकासरी गर्भे जातली एका पुताक प्रसूव जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ ताणे करून मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देव आमच्या संगता आमच्या सोवें हर एका दिसा हर एका घडये आसा आनी ताका म्हणून लुका सुवांचेर अध्याय 1 वाक्य 28 तो गाब्रिएल बडवो मोरयेक बरी खबर हाडून आयिल्ल्या वेळार त्या बडव्यान मोरयेक म्हणली उतरां नामान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगत आसा नामान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगत आसा तरी मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे संगत आसा आमचो सर्वेस्पर देव आमचे संगत आसा आमचे संगता तो चलता आमचे संगता जी येता आमची हर एकल्याची भोगना कश्ट दुख पिडा शिडा हे हर एक संगती आमच्या दिसपट्या जिवितांत समजोवचो आमचो देव तेन्ना आमी मस्त बरी मनशां आसा ह्या संवसारांत आमकां कोणी समजना ह्या संवसारांत आमच्या संगता कोणी ना जाल्यार वो एकलो आमचे संगत आसा आनी ह्या संवसारांतल्या मनशांनी समजोवच्या प्रास कितल्यागी वाट्यांनी हर एक म्हजी आनी तुजी भोगना समजोवचो म्हजे आनी तुजे कश्ट समजोवचो सोमी हांगा आसा थोडे म्हणी आमी म्हणून बरो तुका म्हजे कश्ट समजना तुका म्हजे दूख समजना तुका म्हजी भोगना समजना पूण मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचे हर एकल्याचे जिवीत पळोवचो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसचो आनी आमची भोगना बऱ्यांतल्यान बरें समजोवचो आनी त्या भोगनाक स्पंदन करचो आमचो इम्मानुएल आमचो देव ह्या सक्रामेंतांत आमचे संगत आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तरी म्हणतो इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 8 आमी वाचले जाल्यार इसाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 41 वाक्य 8 वाचले जाल्यार कितें उतरां भिये नाका
कित्याक हांव तुजे सवे आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजे सांगात आसो तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा तरी पूण मोगा भवन आनी भयणीनो ह्या देवान म्हणजे इतलेंत भिये नाका हांव तुजे सवे आसा घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव मोगा भवन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे सांगाता इम्मानुएल हो देव आमचे सांगाता आसा तरी पूण ह्या देवा मुखार आमी आसा एक घडी आमचे दोळे दाबया आमचे दोन्ही हात आमच्या मुखार उदारे दवरया एक घडी आमकांत संपूर्ण तरान आमचे सांगात आसच्या ह्या देवा मुखार हाडया मोगाचें न्हू देवाक आमी समर्पण करया हांव आनी तूं वळखता वा वळखना पूण हो देव हर एका घडये मेटा म्हणल्यार म्हजे सांगाता तुजे सांगात आसा आमचे सांगाता समकता आमचे सांगाता जियेता मोगा भवन आनी भयणीनो तसो देव आमचो इम्मानुएल आमचे सांगात आसा त्या देवा मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू तरी करून एक घडी मौनपणी आमकांत त्या देवाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू हे आमचे जिवीत ताच्या पांयां आमी समर्पण करया ये जेजू ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या सांगाता रावोंक ये सोम्या हे जिवीत हांव तुका समर्पण करता हे जिविताचो सलयनार हे जिविताचो पोसनार तूं तुझ्या पांयां तळा हे जिवीत हांव समर्पण करता ह्या भोगणांनी हे गीत आमी गावया जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सिसा सांगाता समकाल्लो जेजू ते वारें वदाळ उठिल्ल्या वेळार तें थांबयलो जेजू ताचे सिसांक म्हणटा उण्या बाबार्त्याचें न्हू कित्याक दुबावल्यात तो जेजू म्हजो आनी तुजो बरोवचो आमच्या जिविताचे वारें वदाळ थंड करचो आमचे सांगाता रावून आमचे सांगाता समकोवचो आमचो देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाक आमी अर्दान करया त्या देवाक आमी नामान करया मोगाचें न्हू शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतकुणांतलें वादळ ओटुल्लें शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतकुणांतलें वादळ ओटुल्लें उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर बरवसो उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार देवसार नाडूतना जेजूच्या सक्तीन त्या देवसारांचेर जैत येवन जालें आमच्या जिवितांत पातकाची मोडां उद येताना
आमचो बरोवसो जेजू एकलोत मोगाच्या बाबा आनी भयणी तो जेजू त्या पातकाक गुलाम जायनासतना रावो आमचे बोळ आनी आमचे सकट वायटाचेर उणेपणाचेर देवसरांचेर जैत व्हरूंक आमचे संगताचे एक बळादीक आतेर आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच जीव हजार आसा या जेजूक आमी नमान करिया या जेजूक आमी आराधन करिया या जेजूची स्तुती आमी गावया मोगाल बाबा आनी भयणी सैत देवसरान तुका नाटतना जेजू तुवें जिखून दाखयलें सैत देवसरान तुका नाटतना जेजू तुवें जिखून दाखयलें मुजेर पातकाची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो मुजेर पातकाची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजें तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजें तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार Hallelujah, 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 praise Jesus, adore Jesus, मुझे जीवित मुझे बदले मुझे जीवित सोलोना चाहिए तुका बगला तुका महिमा आमच्या कष्टा दुखानी आमच्या पिडेशडे आमच्या बसले तू आसा सोमिया आमचो बरोवसो तुजे सोमिया तुजे एकल्यार मात्र सोमिया आमचो बरोवसो आज वो परात बरोवसो जीवो करता तुजे रो बरोवसो पाता सोमिया आमच्या बगले जाव सोमिया ते एम्माउसच्या वाटेर त्या दोगा सिसांनी तुजे लागी मागले आमचे संगत राव म्हणून विचारले आज आम्ही तुका मागता सोमिया आमचे संगत राव सोमिया आमच्या जीविताचो बरोवसो आमच्या जीविताची भद्रती आमच्या जीविताचे खोटे आमच्या जीविताचे सर्वस्व तू सोमिया तुझे विने जीवित ना सोमिया तुझे विने जीवित ना तुझे विने जीव आम्ही सकना आमचे जीवित सोलोनवर आमचे जीविताचे आशीर्वाद आवत तुझ्या कृपेचो शिवर आमचे हो सोमिया हे जीवित तुझ्या पायांकडे समर्पण करता तुंतु सोलोनवर सोमिया तुंतु सोलोनवर सोमिया आमका हरी एका दिसा हरी एका घडी राग सोमिया संभाळ सोमिया आमचो हरी एक बरोबर तुझे सोमिया आम्ही तुका पाठ घेता सोमिया तुझे विश्वास आम्ही दवरता सोमिया आमचो बोवात थीर करता रोबयता सोमिया तुझे पाठीला काय होणे ना सोमिया तू आमचो बरोवसो तू आमची भद्रती सोमिया तुझे राव बरोवसता तुझे राव बरोवसता सोमिया तुका जाव मान होगळा महिमा आता आणि सदा सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बुझ्यामी मुगाल भवन आणि बहिणीनो क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी पांय तेंकता क्रिस्त येण्याचो काळ देवाक लागीं येवचो देवाचो लक्षिल्ल्यान अनुभव जोडचो आनी सोमियाक मेळोंक सोमियाच्या येण्याक तयारी करचो एक पवित्र वेळ पवित्र काळ परतून कुरपेचो वेळ म्हळ्यार सूख जावचें ना मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी वो क्रिस्त येण्याचो काळ परत आमच्या जिविताचेर नदर घालूं आनी एक सवाल परत आमी आमकांत विचारूं देवान कित्या खातीर म्हाका रचलां देवान रचल्लो उद्देश कितें कित्या खातीर हांव ह्या संवसारांत आसा कित्या खातीर म्हाका देवान जिविताचें देणें दिलां कित्याक देव म्हजें जिवीत हर एका दिसा चलोवन व्हरता मोगाल भवन आनी भयणीनो देवान आमकां रचल्लो एक उद्देश ह्या संवसाराच्या जिविता खातीर न्ही
केवळ या जिविताक सीमित नाही, या संवसारा उपरांत शाश्वत ससनाच्या ससनाक देवा सांगाता जिवोवच्या खातीर देव हांगा आमचे सांगाता आसा. हो संवसार सांडून वेताना आमी देवा सांगाता. देवा सांगाता देवाच्या घरांत राजांत ताचे सांगाता शाश्वत जियोवच्या खातीर आमी हांगासराचे. त्या देखून देव मनीस जालो आमकां उबारच्याक, ताचे थंय घेवच्याक, ताचे सांगाता तें शाश्वत सासणीक जिवीत आमकां हर एकल्याक जोन दिवच्या खातीर. आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी येदोळूच सांगलें देव त्या बागेंत भूमी वायुकोटांत मनशा सांगाता जी येतलो. मनशाच्या अविधेयपणा मारिपात पाताक भितर आयलें, देवाचो सांगात ओगडावन घेतलो. पण परत देवाचो सांगात जोन घेवन शाश्वत देवा सांगाता जियोवच्या खातीर देव मनीस जालो आमकां बचाव करच्या खातीर, आमची सोडवण करच्या खातीर, परत आमकां ताचे थंय उबारच्या खातीर. मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, हें सत आमी ओळखून घेवंक जाय, हें सत आमी समजून घेवंक जाय मोगाचें न्हू. आतां आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालतना उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7, 20 आनी 8 कितें म्हणटा, देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक दादलो आनी स्त्रीकन रचलें. देवान मनशाक आपल्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचलें आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिलें. ताजे करून देवान आमकां रचतना ताच्या सारक्याची स्वरुपाची गर्न एक वर्तें रसान गर्न देवान आमकां हर एकल्याक रचलां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, पातकां मारिपात हें देवा सारकें आसलें आमी ओगडावन घेता मोगाचें न्हू. देवा तावन आमी पयस वेता, पूण देवान आमकां परत थंयसर उबारचे खातीर. आतां देवान ताच्या सारकें स्वरुपाचेर रचलेल्या आमकां देवाक आमी पातकांत वायटान पडनातल्या बरें सांबाळूंक साध्य नांगी, खंडीत साध्य आसा. पूण देवान रचतना आमकां ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें रचलां, मात्र न्ही आमकां एक स्वतंत्र फ्रीडम दिला. खंयचें सारकें न्ही ताच्या मदें विसोन करचें स्वतंत्र देवान आमकां दिलां. जर बरें विसलें, सारकें विसलें, ताचो फळ कितें, सारकें विशिना जाल्यार ताचो फळ कितें, प्रतिफळ कितें, हें देवान आमकां शिकयलां, हें देवान आमकां सांगलां. आनी त्या देखून देवान आमकां हर एकल्याक फ्रीडम स्वतंत्र दिलां. आनी त्या देखून आमी खंयच्या वाटेन समका जाय, खंयच्या दिशेन आमी समका जाय आनी आमी खंय पावा जाय, हें आमकां देवान समजयलां मोगाचें न्हू, हें आमकां समजयलां. पूण त्या देखून आमी पाता करतना देवाचो सांगात आमी सोडचें, देवा तावन आमी पयस वयचें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी थंयच रावचें न्ही, परत आमी फाटी येवंक आसा, देवाक आमी सोदूंक आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, इसाया प्रवादी अध्याय 9 वाक्य 12 म्हणटा, पूण लोक आपणाक मारलेल्याशी परतोंक ना, दळबरांच्या सर्वेस्पराक तांणी सोदूंक ना. आमी कितें जाता, मस्तवडी देवा तावन वेता, परत देवाक सोदूंक, देवाक लागीं येवंक थोडे फुडें आमी चुकोवन पडटा, आमी प्रयत्न करिना. त्या देखून इसाया प्रवादी म्हणटा, दळबरांच्या सर्वेस्पराक तांणी सोदूंक ना. त्या देखून क्रिस्त येण्याचो वेळ आनी हो काळ परत देवाक सोदूंक, देवा थंय फाटी येवंक. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हें सत आमकां समजूंक जाय. जुवांव एवांजेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 8 म्हणटा, देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात, म्हजेच थकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेवन. त्या देखून आमी देवाक सोदूंक ना, देवा तावन आमी पयस केल्लेल्या वेळार देवानंत आनी एक मेट काडलें, देवान ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आनी जेजू म्हणटा, हांव कोण खंय तावन की आयलां तें तुमी जाणात, हांव म्हजेच थकी येवना, म्हाका धाडला, म्हाका पाठयला तुमकां तें शाश्वत जिवीत जोन दिवचें म्हणलें. हें सत आमकां उगडापें करता मोगाचें न्हू. जुवांव एवांजेल अध्याय 17 वाक्य 3 म्हणटा, तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. आतां देव मनीस जाल्लो
आमकां परत देवाक सोदूंक लागीं हाडच्याक आनी आतां आमची पातयेनी आमचो बाबा कोणा तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचें त्या देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत देवाक आनी ताका धाडलेल्या त्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखूंचें मोगाचें न्हू जेरमाय प्रवादी तारगून 10 वाक्य 10 म्हणटा पूण सर्वेस परस करो देव तो जिवंत देव आनी सासणीक राय त्या देखून ह्या देवातय येवंक ह्या देवाच्या सांगतपणांत रावंक आमी हर एका दिसा आमी प्रयत्न गरजय मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आमचो देव आमचे सांगत आसा त्या देखून त्या देवाक आमी उलो मारूंक जाय आमी हर एक पटी आमी वचोंक बरो पयस पूण पयस गेल्ल्या थंयच रावचें न्ही थंय थावन देवाक सोदूंक थंय थावन देवा थंय पाटी येवंक देवाच्या सांगतपणान परत येवंक मोगाचें न्हू त्या देखून हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक कृपेचो काळ आशिर्वादाचो काळ परत देवाक लागीं येवंक देवाक अनुभव करूंक देवाक लक्षिल्ल्यान साकोंक मोगाचें न्हू त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांबिया त्या देवा मुखार आमी बसून आसाव एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया आमी खंय आसाव आमी कितें जावन आसाव देवान ताच्या सारक्या स्वरुपाचेर रचल्ली आमी दैवीक जीव ताणें आमकां दिल्लो त्या देवाक लागीं आसाव त्या देवा तावन पयस आसाव गी मोगाचें न्हू त्या देवा विने आमकां जिवीत ना आमचें सगळें अस्तित्व तो जावन आसा म्हजें आनी तुजें जिविताचें अस्तित्व तो ताचे विने आमकां जिवीत ना आमचें बळ भद्रती तो आमच्या जिविताचें सर्वस्व तो त्या देवा मुखार आमी आसाव त्या देवा मुखार आमी आसाव एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया हांव खंय आसा हांव देवाक लागीं आसा देवा तावन पयस आसा देवाचें सारकें स्वरूप म्हजें थंय आसा हांवें वगडावन घेतलां म्हज्या पातका वरवीं त्या देवाक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी उलो मारया म्हजी बिरमत पाव म्हजी काकुळट कर म्हाका पाव म्हाका परत त्या वैभवाक लागीं हाड सोम्या तुज्या सांगतपणान जियोंक म्हाका कृपा दी त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आनी त्या देखून असल्या देवाक उलो मारया मोगाचें न्हू जिवंत देव जेरमाय प्रवाद्यान सांगल्या प्रमाणे सर्वेस्वर खरो देव तो जिवंत देव आनी सासणीक राय ह्या जिवंत देवाक सासणीक रायाक आमी उलो मारया आमी उलो मारया आमची हर एकल्याची बिरमत पाव आमची काकुळट कर आमच्या उणेपणाक अस्गत लागून आमी सुकता तुजे तावन पयस वेता परत तुका सोदूंक तुका लागीं येवंक आमकां कृपा दी तुजे विने म्हाका अस्तित्व ना हें सत आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी ह्या भोगणांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया उलो मार देवाक तुज्या उलो मार अस्तित्व तुजें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्याक उलो मार त्या देवाची कृपा मजत मागून हें गीत आमी गावया पान नंबर 56. उलो मार देवाक तुझ्या उलो मार देवाक तुझ्या उलो मार अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्याक उलो मार अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्याक उलो मार देवाक तुझ्या उलो मार देवाक तुझ्या
तुझ्या देवा संगी सहभागीदार उतरानाने करण्यात तुझ्या देवा संगी सहभागीदार वाढोंग सोमयान जिनियेन तुझ्या संचाक तुवे ताचे परी वाढोंग सोमयान जिनियेन मोच्या संचाक तुवे ताचे बरी उलोमान देवा तुझ्या उलोमान देवा तुझ्या अस्तित्व तुझे तो जावन आसा संपूर्ण संवच्या उलोमा अस्तित्व तुझे तो जावन आसा संपूर्ण संवच्या उलोमा संपूर्ण संवच्या उलोमा संपूर्ण संवच्या उलोमा हालेलुया 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 हरे गाम बाबा दाव गीत हालेलुया ची ची गाम मगचन आमचे जीविताक समर्पण करूया आमचे जीविता जेजूक आमी उक्ते करूया मगचन या जीवितान कितें उणेपण आसा अस्कर्य आसा तेज्या पांयां तळ्याक आमी समर्पण करूया मगचन आमकां संपूर्ण करच्या आमकां संपूर्ण जावच्या त्या संपूर्ण तेज्या वाटेन आमी दिसपते चलच्या आमकां कृपा दी म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया मगचन आमची जीवित तेज्या पांयां तळाडिया आमचे उणेपण अस्कर्य कितें आसा सगळें आमचे जीवितान सोडून कितें आसा सगळें तेज्या पांयां तळाडिया आमची जीविताक समर्पण करूया उलो मारया त्या देवाक जिवंत देवाक आमी उलो मारया आमी संपूर्ण तेज्या वाटेन आमी चलच्या आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागया मगचन आमचे बोळ तो आमची सकत तो आमचे सर्वस्व तो ताका आमी उलो मारया आनी आमकां समर्पण करया ताची मजत आमी मागया आमकां पाव म्हूण आमची बिरमत पाव म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया मगचन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो थोडे दीस आदी एक घडीत आमच्या मंगळुरांत आमी एका कुटुंबांत घडले एक भुरगो ताची आवय परगांवांत आसली बापाय सांगता गांवांत वो पूत आसलो ल्हान भुरगो आवय परगांवाक गेली कुटुंबान जायते कश्ट आसले वावर करच्याक थोडी म्हयने वर्स जावन आयिल्ले पूण वो पूत केदाळाय ल्हान पूत टेन्शन आनी हाका लागून भलायकी विबाडलेली आस्पत्रेंत आसलो मस्त कश्ट जातलो वो भुरगो कित्याक आवयचो सांगात नातलो ताच्या जिवितान मस्त खंत हुस्को आवयचो आसलो आनी ताच्या उपरांत अशें पिडेन आसतना आवयन एक निर्धार घेतलो गेल्लें काम सोडचें परत पाटीं गांवाक येवचें आनी ह्या आवयन त्या पुताक सांगलें भियेनाका हांव येता हांव तुजे सांगाताक रावता तुका सोडना वचना कित्याक तूं म्हाका जाय तूं म्हजें मोलादीक दिरवें आनी त्या देखून हांव पाटी येता आवयची ही उतरां आयकलेंत ह्या भुरग्याच्या जिवितांत इतली बदलावन जाली ताच्या तोंडार इतलो संतोश इतलो प्रकाश ताच्या भलायकेन इतलें बरेंपण जालें दीस वेता वेता मस्त भलायकी ताका मेळ्ळी मस्त बरेंपण लावंक सांगलो मुखार भवन आनी भयणीनो एक आवयचो मोग भुरग्यातय आनी भुरग्याच्या जिवितांत आवयचें आजारपण आनी तो मोग कितलो तारिकून मोगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या देवाचें आजारपण आमचे सांगाता जाल्यार आमचो देव आमचो कितलो मोग करता मोगाचें न्हू आमच्या सांगाता रावता ताचें जिवीत आमचे संगी वांटून घेता आनी तसो मोग आमचे थंय कितलो व्हरतो मोगाचें न्हू म्हाका उतरां उडासा घेतात कवी रविंद्रनाथ टागोरान म्हणली ती उतरां ताणें म्हणलें हर एक जीव ह्या संवसाराक येताना एक संगत उडासा काडटा की देव आजुनी आमचो कितलो
मोग करता गे म्हणलें. एक जीव ह्या संवसारांत येताना, एक भुरग्याचो जल्म ह्या संवसारांत जाताना भुरगें देवाचे प्रतीर देव आजुनी आमचो मोग करता म्हणलो हो संदेश जावन आसा मोगाचेनो. हो संदेश जावन आसा. जुवांव सवांजेर अध्याय 3 वाक्य 16 आमी वाचले जाल्यार एक अपूर्वायचे सगळो सोडवणोचो मिस्तेर आटापलेले एक वाक्य हें आमी मस्त बडी आयकोवचें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपून दिलो मोगाचेनो. देवान आमचो इतलो मोग केलो. पातकांत आसल्ल्यांक देवाचें सांगतपण वगडावन घेतिल्ल्यांक हें एक संतोश ही बरी खबर जावंक पावली मोगाचेनो. देव मनीस जाता, देव आमचे सांगता येता, आमकां आमच्या पातकांतले आमकां उबारता. हो मिस्तेर सगळ्या मनशा कुळाक एक संतोषाचो एक बरी खबर जावंक पावलो हो मिस्तेर मोगाचेनो. हो तो मिस्तेर ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आटापचो मोगाचेनो, नियाळ करचो. हाच्या मारिपात देव आमचो आजुनी कितलो मोग करता तें लागून हर एका वर्सा आमी संभ्रमचे क्रिसमस जेजूच्या जल्माचे फेस्त हो तो संदेश देव आजुनी आमचो मोग करता. हर एकल्याच्या मोगान तो भरला. देवाक आमचो हर एकल्याचो मोग आसा. मोगान भवन आनी भयणीनो, जुवांव सवांजेर अध्याय 10 वाक्य 14 आनी 15 म्हणटा, हांव बरो गवळी, म्हज्या बकऱ्यां बसोद म्हजो जीवच हांव दिता. त्या देखून देव मनीस जाल्लो एक बरो गवळी जावन आमची जतन करूंक, आमचे खातीर ताचें जिवीत वांटून घेवच्या खातीर, तसो जीव आमकां दिवच्या खातीर मोगाचें. आनी त्या देखून किर्तन 20 आनी 3 ताका जबाब जावन म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हजो देव सकयल देवन आयलो, म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका कांय उणें ना. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कांय आमकां उणें ना. मोगाल भवनो आनी भयणीनो, आमचो देव आमचे सांगता. एजेकियल प्रवादी अध्याय 32 वाक्य 11 म्हणटा, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. त्या देखून देव आमची जतन करता. आनी त्या देखून देव मनीस जाता, परत आनी परत आमचो मोग करूंक, आमची जतन करच्याक, आमकां ताच्या सांगतपणाक उबारच्याक मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून क्रिस्त येण्याचो काळ हो मिस्तेर नियाळतना संतोश पावोवंक, उल्हास पावोवंक आमकां आपोवन दिवचो हो एक अपूर्वायचो वेळ काळ जावन आसा. देव मनीस जाता आनी आमकां देवाची सोडवण लाभयता आनी आमकां ताच्या सांगतपणाक परत उबारता मोगाचेनो. एक घडी आमचे दोळे दांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया मोगाचेनो. येत देवा मुखार बसून आसा हांव, मनीस जाल्लो इम्मानुएल. क्रिस्त येण्याचो काळ हो मिस्तेर नियाळ करचो आनी ह्या सगळ्या मिस्तेरांत आटापून आसचें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, त्या मोगाक थड ना, घड ना. तो मोग तुज्यान म्हज्यान चिंतूंक साध्य ना. त्या मोगान देव बरयल्लो तितलो व्हरतो मोग तो. त्या देखून एक घडी त्या देवाचो मोग अनुभव करया मोगाचेनो. तो मोग हांवें आनी तुवें साकलो अनुभव केलो जाल्यार म्हजे थंय तुजे थंय दूख, बेजाराय, खंत हुस्को नाका. आमी संतोष पावोंक जाय, आमी उल्हास पावोंक जाय मोगाचेनो. जावं बरो आमच्या पातकाक उणेपणा लागून आमी पडटा, आमी सांपडटा, पूण एक उडास धरया, मोग आसा. देव आमचो मोग करता. देवाच्या मोगान कांय उणेपण ना. त्या देखून थंय जावन आमी उठोवंक आसा. म्हजो देव म्हाका तुका सोदून येता. त्या देखून संतोष पावा, उल्हास पावा. देवाची सोडवण म्हाका आनी तुका लागीं पावल्या मोगाच्या बाबा भयणी. त्या देखून एक घडी आमचे भितर त्या देवाचो मोग अनुभव करया, साकया मोगाचेनो. कितलो मोग ह्या साक्रामेंतांत हांव ह्या घडये वालता मोगाचेनो.
त्या देवात हांव सोमयात हांव एकत तुझे नाव म्हजें नाव खान तो म्हणटा हांव तुजो मोग करता तूं मुसो तूं म्हाका मोगासो तूं मुसो मोलादीक हर एकल्याचो तो मुजो तुजो मोग करचो देव त्या देवा मुखार आसा हांव एक घडी त्या मोगाचो अनुभव आमी करया तो मोग एक घडी साकया आनी आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळ समर्पण करया मोगाचें न्हू तर तो मोग आमी सागतना अनुभव करतना त्या देवान आमची सोडवण केलेल्या त्या मोगाचें वर्णन करून आमी गावया गीत संतोष पावा उल्हास पावा सर्गार्थ हांव संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवण दिता उडास जोर बाबा भयणी वो देव तुजो मोग करता कोणीय सांगल्यार हांव तुका सांगचो ना तूं मुजो म्हज्या अपेक्षे विने तुज्या माथ्याचो एक केस लेगून जोडून वेचचो ना आमी मोलादी देव मुजो तुजो मोग करता तर त्या संतोषान एक गीत आमी गावया मोगाचें एक चारान आनी कोरस आमी गावया पान संको 86 86 तळेबिटून भक्तीपणान गाया संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुजो देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला हांव तुजो निसकोडी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो निसकोडी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून कुशल सलाम तुका देखून कुशल सलाम संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार ताबून संदेश आयला देव म्हजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सोडवून दिता हालेलुया 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 praise you Jesus hallelujah hallelujah praise you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 hallelujah
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो देवाचे उतार सर्गीन थावन मनुष्य मारी पात आमकां लाभलेलो संदेश तर आता या देवाच्या उतरा मारी पात देवाचो संदेश आमकां कितें आयला कितें मेळटा तो सोडूंक आमकां आमी तयार करया आनी ते देवाचो संदेश आयकूंक आमी तयार जावया मोगाचे न्हू Pojďme klášení gítami Gabián Pán Sanku Tombatu. Atmya Devacha, Atmya Bapacha, Atmya Sergincha Devonuye. 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 सा जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिलो अध्याय 10 वाक्य तो संवसारांत आसलो पूण ताजेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताजेच पर्यंत ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं भगार देवा वरवीं देवाचें उतार हें क्रिसमस लगे आयिल्ल्या वेळार आमी जेजू क्रिस्त जल्मालो व्हडलो संभ्रम आमी हर एकल्यां करता पूण हाच्या फाटल्यान आसचें एक मोलादीक तत्व या प्रिंसिपल या गुट आमच्या जिवनांत आमी आळावडीसूंक जाय आमी ते आमच्या जिवनांत एक भाग करूंक जाय म्हणलें एक चिंताप आसतावन आमी या मागण्या जमतेर आमी नियाळ आटयतले हांव आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचो महत्व जेजू देवाचो पूत जावन आशिल्ल्या वरवीं ह्या संवसारार जायतें बरेंपण ताणें केलें जेजू देवाचो पूत आशिल्ल्या वरवीं संवसारांत जायतीं महत् कार्यां ताणें केलीं जेजू देवाचो पूत आशिल्ल्या वरवीं ह्या संवसारांत जायतें बरेंपण जालें आनी हो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत सवाल आतां आमच्या जिवितांत कितें व्यत्यास येता पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी ताच्या पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें कशें जेजून महत् कार्यां केलीं कशें जेजून बरेंपण केलें तेच प्रमाणे म्हाका आनी तुकाय तेंच हक्क सर्वेस्पर सोम्या जेजूच्या ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वरवीं ताच्या जल्मा वरवीं आमकां ताणें तें दिलें वांजेलांत 3 प्रमुख विचार आसात पयलें जावन आसा वाग्दानां प्रॉमिसेस ऑफ गॉड दुसरें जावन आसा प्रिंसिपल्स वा मिस्ट्रीज म्हणटा म्हणजे तत्व या गुटू या मिस्तेर तिसरें जावन आसा प्रवादपण ह्या प्रोफेसी म्हणटा आमी
आता जेजू संवसाराक आयिल्लो आमी आचरण करता आसतना आमी आनीक मिस्टरी आनीक गूट आमी विसरून घेतला आनी तो गूट जावन आसा हांव आनी तुवें देवाची भुरगीं ताणें केल्यांत केदाळा आमी ताचेर विश्वास ताका स्विकार करून विश्वास दवरल्या वेळार हे मनशा सैमान हांव आनी तुवें जल्मल्ल्या वरवीं न्ही बगार देवान आमकां ताच्या खुशे वरवीं म्हाका आनी तुका ताच्या भुरगीं घेवचें जावन आसा आमी सगळ्या जाणां ह्या संवसारांत 2 वर्गाची भुरगीं आसात आपल्या आवय बापायक 2 वर्गाची भुरगीं एक स्वाभावीक भुरगीं दुसरें एडॉप्टेड म्हणटा या आमी ताका दत्त स्विकारा म्हणटा पोस्को भुरगो म्हणटा पोस्के भुरगे म्हणटा स्वाभावीक भुरगे आमकां हर एकल्यांगे अर्थ जाता पोस्क्या भुरग्या विशयींत वांजेलांत थोडे उल्लेख आसात उदाहरणाक जेजूचो पोस्को बापाय जावन आसलो तो स्वाभावीक बापाय न्ही तो पोस्को बापाय जावन आसलो आनी ही गरज मतें ताका मुस्तू मान आसा गौरव आसा मोयशे फारावेच्या दुवेन ताका पोस्को करून घेतिल्लें मोर्डेकायन एस्थेराक पोस्कें केल्ल्या बरें करून ताणें ताच्या भुरग्या बरें वाडयल्लें त्या देखून हांव आनी तूं पळयता पोस्कें भुरगें जावं दी या आमचें स्वता भुरगें जावं दी आमी ताका हक्क दिता आतां भारत देशांत एडॉप्शन एक्ट म्हणून आसा खंयच्याय जातीच्यांनी भुरग्यांक पोस्कें घाण घेता आनी पोस्कें घाणिल्ल्या भुरग्याक कितें ताच्या स्वाभावीक भुरग्यांक हक्क आसा की तितलेंत हक्क पोस्क्या भुरग्यांक आसा आतां जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वरवीं जेजूचो जल्मा दिवस मात्र आमी आचरण करता शिवाय आमी देवाची भुरगीं जाल्लें आचरण आमी करतास ना हांव सांगता व्हडलें प्रोग्राम करीत म्हणून ना पूण काळजांत हांव देवाचो पूत जाल्लो हो संदर्भ म्हणून हांव हातूंत नियाळतास ना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायान 15 वाक्यांत म्हणटा कित्याक आमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलोवपाक अशें करता आनी त्या खातीर जेजून मागणें शिकयता आसतना ताणें म्हळ्यार आमच्या बापा म्हणून उलो करूंक आमकां शिकयलें हें प्रारंभ जालें आमी देवाची भुरगीं जावंक हांव आनी तूं देवाची भुरगीं कशें जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जालो गे त्याच प्रमाणे म्हाका आनी तुकाय देवाचो पूत देवाची धूव करचें एक वर्तें अवकाश आमकां ह्या क्रिस्मस ह्या जेजूच्या जल्मा वरवीं आमकां तें जालें आनी निकोदेमस आयिल्ल्या वेळार जेजू हो गुट परत उक्त्यान सांगता आनी म्हणटा जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत जेजून जाप दिली सतच हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना रक्तमासांत जल्माता तें रक्तमासच आत्म्यांत जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें तर आमचे थंय आत्म्याच्या स्वरुपाचें एक जल्म आसा आनी हो जल्मा विशयींत पवित्र पुस्तक सांजुवांच्या 1ल्या अध्यायान उल्लेख करून सांगता ताणें आमकां देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें आनी हे हक्क हांव आनी तुवें चालावण केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा हांवें केल्ल्याचें की दोट्यान तुमी अजापां करतल्यात सांजुवांच्या 14व्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा म्हजे नवी
तुम्ही हांवें केल्ल्याचे की धोत्यान तुम्ही अजापा करूंक शकतल्यात. 6 लोकांच्या 10व्या अध्यायात 19वें वाक्य म्हणटा, पळया सोरोप इच्छू आनी सगळे दुस्मनाचे बोळसो पांय तळा मोस्तोंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचे ना म्हणटा. 6 मार्काच्या 16व्या अध्यायात 17वें 18वें वाक्य म्हणटा, भावार्थ्याक असले अधिकाराची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते अन्य म्हजे वरवीं ते अन्य भाशेन उलयतले, देव सारते दवडायतले, कोणाच्या माथ्यार ते हात दवरतात तांची पिडा गूण जातली. तर मोगाचे न्हू, देवाची भुरगीं जाय जाल्यार हांवें तुवें कितें करूंक जाय ह्या विशयांत पयलें हांवें तुवें नियाळ करचो गरज. पयल्यान पयलें कशें आमी सांगता एडॉप्शन करी जाल्यार या पोसकें करी जाल्यार थंयसर एक रीत आसा, थंयसर एक नियम आसा आनी त्या प्रमाणेच आमी एडॉप्शन या ते नियम पाळून आमी ताका एका भुरग्याक आमचे पोसको भुरगें जावन आमी स्विकार करता. तेच प्रमाणे आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती पाळिल्ल्या वेळार आमी या देवाचे भुरगीं जावंक खरेपणी शकता. खाली आमी सांगीत हांव देवाचो पोतो, हांव देवाची भुरगीं म्हणून कितलेंय डांगुरा मारयेत. वास्तवीक तरान देवाची भुरगीं केदाळ जातात की म्हणलें सवाल. आनी हाका पयल्यान पयलें जाय फाटला उदार जाय फॉलोवींग. देवाक जेजू क्रिस्तान देवा बापाचो फाटलाव केलो. आमी पळयलें जाल्यार जेजून थंयसर पवित्र स्नान जॉर्दनान घेताना थंयसर तो कित्याक ताचें तें फाताक नातलें उरलें पुरा फातकी जेणें बदललें सांखे जावन घेतलें जाल्यार आपूण देवाचो फाटलाव करता. पयलें आसलें कशें जुवांसो उदकाचें स्नान कशें म्हळ्यार म्हज्या फातकी जिणेक हांव फाटलाव करता आनी हांव देवा बापाक हांव देवाक फॉलो करता, देवा कुशीन गुंता म्हणल्यार असो संकेत जावन तो पवित्र स्नान घेवन आसलें. जेजून ताजें तें फाताक ना जाल्यार थंय येता जॉर्दन न्हंयत आनी स्नान घेता. कित्याक तो सांगता हांवें सर्वेस्पराचो फाटलाव म्हज्या बापाचो फाटलाव करना थंयसर तो हांव जिणे जिवन आसा. तेज्या पयल्या 30 वर्सां ह्या संवसारार तो जिणे जियेलो तरी पूण केदाळा तो पवित्र स्नान घेवन वयर येता गे त्याच क्षणा सर्वेस्परा देवाचो थाळो आयकता आनी म्हणटा हो म्हजो मोगाचो पूत. मोगाचे न्हू, पयल्यान पयलें हांवें आनी तुवें जाणा जावंक जाय सर्वेस्परा देवाचो फाटलाव करूंक जाय. फाटलाव म्हणटा आसतना हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. जेजूचे शिसांक एक उदाहरण आमी काण घेवया. 6 मातेवाच्या शुभ वार्तेंत 4थ्या अध्यायांत 18वें 19वें वाक्य अशें म्हणटा, एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना 2 भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते झाड उडयतले कित्याक ते बागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे बागी करतलो. तक्षणच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. मुखाचे न्हू, तांकांच तांचो म्हणलो वावर आसलो, तांचें म्हणलें आसलें कुटाम, तांचें म्हणलें साबार संगती आसल्यो. पूण जेजूचो फाटलाव ताणें केलो आनी सगळें आपलें ताणें सांडलें. कित्याक फाटलाव करचें म्हळ्यार सुलाबायेचें काम न्ही. आमचो वेळ आमचें कितें आसा तें सगळें आमी सांडून सर्वेस्परा देवाचो फाटलाव करूंक आसा. मोगाचे न्हू, वो फाटलाव करचें म्हळ्यार मुस्तू कश्टाचें. आनी हे सीस जेजूचे फाटलाव केले एक दीस तेय चिंतात आमी इतलें पुरा फाटलाव केला आमकां खालें मेळटा, पुरा सोडून आयले आमी, इतलें पुरा सोडून आयल्या आनी सोमिया जेजू तुजो फाटलाव केला आमकां आतां खालें मेळ्ळें. तुज्या फाटल्यानच आसा आमी सगळें सोडलां आमी, आमचें म्हणलें पुरा कुटुंब सोडलां, आमचो इनकम सोडलां, आमचें व्याप्त सोडल्या, आमचें पुरा हाम सोडलां, पुरो सोडलां, आमी तुज्या फाटल्यान आयल्या न्हय, खालें मेळटा आमकां. आनी हें उतार आमी पळयता मोगाचे न्हू. 6 लुकाच्या 18व्या अध्यायांत 28 वाक्यांत
तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय तुजो पाटलाव करचे खातीर आमचें घरदार सोडून आयले हांव. जेजू ताका म्हणालो न्हीज तें. हांव तुमकां सांगता कोणी देवाच्या राजा पासत आपलें घरदार भाऊ भयणींक बायले भुरग्यांक आवय बापायक सांडी जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें सोडलां ताजे परस जायत्या वाटांनी चड आनी मुखल्या काळान सस्तेक जिवीत मेळटलें. पयल्यान पयलें फाटलाव आमी करता आसतना मोगाचे न्हू सवाल आमकां उब जाता फाटलाव करचें म्हळ्यार कितें. आमचें म्हणलें चिंतप ना मोगाचें न्हू. आमचें चिंतप ना. चिंतया हांव एका कम्युनिजम म्हणलें एक कॉन्सेप्ट हांव एक फॉलो करता जाल्यार तें काल सांगता कम्युनिजम ताजें मात्र हांवें पाटलाव करता तें सोमांगी रोंगी हांव पळोवंक वचना. ताजो पाटलाव करता. जर तर एका MLA मिनिस्टराचो पाटलाव करता जाल्यार हांव पाटलान येता आसतना मिनिस्टर तिशीन येता की इशीन येता की हांव पळयना. ताणें गेल्लेंच सारकें ताजो हांवें पाटलाव करचो. हांव निर्धार घेना खंयचोय निर्धार हांव घेना. हांवें केवल पाटलाव करचो. आनी जेजूसोय ह्याच रितीर ह्या दिसांनी पाटलाव केलो. आनी सोमीन जेजू म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव केलो देखून तुमकां हाचे 100 वंट्यांनी चड मेळटलें. आनी आमी जाणा मोगाचें न्हू येसू पेद्रू जावंक पुरो इतर शिश्य जावंक पुरो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत हांच्या फाटल्यान हारी हारींनी लोक येवन तांकां आपणूंक आशेतालो. तांचे लागीं रावूंक आशेतालो. तांचे लागीं उलोवंक आशेतालो. हजारांनी लाखांनी लोक तांचे कडेन धांवून धांवून येतालो मोगाचें न्हू. तांणी सक्कडी सांडलें पूण ताचे की वर्त्या चड रितीन सर्वेस्परान तांकां दिलें. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू उडास दवरिसय पाटलाव करचें मस्त गरजेचें. आनी त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायात पयलें वाक्य म्हणटा देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. ताजो पाटलाव सांबाळचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव केलो. म्हज्या फाटल्यान हांव एकल्या फाटल्यान येता म्हज्या फाटल्यान आनी एकलो म्हळ्यार हांव जेजू फाटल्यान आसा थंय जेजू फाटल्यान येता. तशें आमी हर एकल्यानी देवाचो पाटलाव करूंक जाय. आनी पाटलाव करतना आमचें म्हणलें मन ना. उडास दवरा. पाटलाव करतना आमचें म्हणलें मन ना. आनी पयत पुस्तक म्हणटा फिलिपकारांक बरयल्या 2ऱ्या अध्यायान 2रे वाक्य म्हणटा तुमचें मन क्रिस्ताचें मन जावं. म्हळ्यार जशें क्रिस्त आसा तशें आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. हे पाटलाव करचें म्हणटा आसतना हांव तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार अब्रामाक सांगलें ये म्हाका म्हजो ये तूं ह्या घरांतल्यान भायर ये आनी अल्या सगळ्याक वच. आनी सर्वेस्परचो थाळो आयकून तो पाटलाव करता. आनी सर्वेस्पर सांगना खंय वचून पावा जाय म्हणून थंय तो भायर ये म्हणटा. तो एक मेट मात्र ह्या अब्रामाक सांगलें. आनी अब्राम हर एका घडये ताजो पाटलाव करन येता. ताजो पाटलाव करन येता. उडास दवरया हांव आनी तूं जेजूचो पाटलाव करतना देवाचो पाटलाव करतना उडास आमी दवरूंक जाय. आमचें म्हणलें खंय ना. सगळें सर्वेस्पराचें म्हजें म्हणलें स्वंत म्हणलें खंय ना. सगळें देवाक आमी समर्पिल्लें जावन आसा. उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत खंडीत जावनी आमी चिंतचें कशें म्हळ्यार हांवें चिंतलें बरी जाय म्हाका गॅरंटी जाय. काय म्हणे गॅरंटी जाल्यार उरनी हांव ताच्या फाटल्यान अशें नाल्यार कशें येचें म्हणून. ह्या देवाच्या राजांत देवाची भुरगीं जाता आसतना थंयसर वॉरंटी आनी गॅरंटी म्हणलें सवाल ना. सगळें सर्वेस्पोर देव दिता म्हणल्या त्याच भरवश्यान त्या भावार्थान हांवें तुवें तो पाटलाव करना आसा थवळ हांव आनी तूं ताची भुरगीं जावंक शकता. जर तर बापायच्या मेठांनी भुरगो वचना बापायक सोडून आनेका मेठांनी येता जाल्यार बापायचें कितें आसा तें भुरग्याक मेळना. बापायचें कितें ताका आसा मेळाचें जाल्यार बापायच्या मेटांनी तो आसा तर बापूय आपणाचें आसलें सगळें ताका उपयोग करूंक दिता. पयस पुस्तकांत आमी पळोवंक गेलें जाल्यार जेजू कंप्लीट तरान 100% तरान सर्वेस्परा बापाक तो
फाट लावकर नासलो आनी त्या देखून सांजू आमच्या 5व्या अध्यायांत 17वें वाक्य म्हणटा पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदांच वावरता हांवें तसो वावरता हांव कशें पाटलाव करता बाप म्हजो सदांच वावरता हांवें तशें करता ताचो पाटलाव करता आनी आमी पळयता 19वें वाक्य त्याच अध्यायांत 5व्या अध्यायांत जेजून ताका हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपले सक्ती पूत कांयच करिना जें बाप करता तेंच पूत करता कितें म्हजो बाप करता कितें तो करता ताचो पाटलाव करना हेच्या शिवाय म्हजें म्हणलें कांय येना साहेब म्हाका कांय येना हें जावन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्पराची भुरगीं जावंक म्हाका आनी तुका आसचें पयल्यान पयलें शर्त या कंडिशन म्हणटा या डिमांड म्हणटा या गरजेचें म्हणटा कितें आमी सांगया हें जावन आसा सर्वेस्पराची भुरगीं जावंक भुरगीं जाल्ल्या वेळार आमकां अधिकार मेळटा भुरगीं जायचीं जाल्यार पयल्यान पयलें कितें करचें ताचो पाटलाव करचें जो कोण ताचो पाटलाव केल्ल्या त्या सिसांक देवान जेजून जायतो अधिकार दिलो आनी आमी पळयता वांजेलांत सिसांनी जेजूच्या सिसांनी देवसार देंवडायले फिडा शिडा गूण केली जायतें बरेपण केल्लें आमी वाचता खंयच्यान आयलें कित्याक तांणी ताचो पाटलाव केल्लो मोगाच्यान पाटलाव केल्लो दुसरें जावन आसा कंप्लीट डिपेंडन्स म्हळ्यार संपूर्ण तरान सोम्याक सर्वेस्पराक थंय वंदून जिवचें या देवाच्या राजांत व्हडलो एक गूट कितें म्हळ्यार तूं स्वतंत्र जाले वेळार तूं उपराटलोय म्हणल्याक ह्या देळांत म्हणसर तूं संपूर्ण तरान सर्वेस्पराक वंदून आसाय थवळ म्हणसर तूं ताचो भुरगो ह्या देळा तूं स्वतंत्र जावंक येताय थवळ तूं देवा जावन पयस वेताय मोगाचें न्हू पुस्तचें उत्पत्ती ग्रंथ जाल्यार आमी पळया उत्पत्ती ग्रंथार आदाम येवंक जावन आसली देवाची भुरगीं जावन तेंची येवन आसली ताणें सृश्टी करनासलें ताजे संगत मोगान आसलीं ह्या देळा सोर्पान येवन येवेक सांगलें हे फळ तूं कशें जाल्यार तुकाय जाणवाय मेळटा तूंय देवा बरी जाताय आनी इणें चिंतलें हांव स्वतंत्र जाता हांवें कित्या देवा फाटल्यान जावचें तूं आयल्या पडलें ताज्या फाटल्यान जावचें घाल्याक ताज्या खाल्याक हांवें डिपेंड जावचें पयत पुस्तकांत आमी वाचता मोगाचें न्हू ज्या देळा फळ तूं घेताय तुका जाणवाय लाभता आनी तूंय देवा बरीच जाताय म्हणलें इणें चिंतलें हांव स्वतंत्र जाता पूण पयत पुस्तक म्हणटा ह्या देळा तें फळ केलें गे तिणें केलें तिच्या घोवा आदावांक दिलें सर्वेस्परा देवान तांकां एदेन तोटांतोन भायर घालें मोगाचें न्हू हें जावन आसा एक व्हडलो गूट आजुनी आमी 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 उडासाक दवरनाशें हांवान तूं सगळ्या समस्यार हांवूय आसा तुमीय आसा सगळे आमी विविध समस्यार आसा जाल्यार पयल्यान पयलें सगळे आमी देवाक आमी टोटल डिपेंडन्सी टोटल ताजे सांगता नातिल्ल्या वरवीं मोगाचें न्हू जेजू जाल्यार म्हणटा सांजू आमच्या शुभ वार्तेंत 5व्या अध्यायांत 32वें वाक्य म्हणटा म्हजे शक्ती हांव कांयच करूंक शकना बापान म्हाका सांगलें बरें हांव नीत करता म्हजीच कुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडिल्ल्याची कुशी हांव पाळटा देखून म्हजे फैसल न्ही ती बरेत तूं म्हणना हांव देवाचो पूत हांव देवा थंय आसलो सांजो म्हणजे पयलें वाक्य म्हणटा देवाचें उतार पयलें थंय देवा ओठो आसलें आनी तें देव जावन आसलें पुरो आमी जाणाव आनी इतलें आसल्यार हो जेजू म्हणना हांव म्हाका जाय जाल्लें बरें करता म्हाका टोटल डिपेंड म्हजें म्हणलें कांय येना म्हणटा जेजू म्हणटा म्हजें म्हणलें कांय येना जेजू म्हणटा हांव कितें करता म्हजी खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी हांव करता तितलें मात्र ताजेर हांवें डिपेंड जावन आसचें म्हजें म्हणलें कांयच डिपेंड नासतना हांव जिवन आसा मोगाचें न्हू ह्या विशयेंत आमी मुखल्या दिसांनी आणखी मस्त अर्थभरीत एक चिंताप आमी नियाळूंक आसा वेळाचो अभाव आसा त्या देखून म्हाका हें करूंक जाता आसतना
हे डिपेंडन्सी तूं केदाळे आमी होंदून जियेता कितले आमी पावरफूल जाता, कितले आमी सत्यवन जाता आनी कशें देवाचें भुरगीं जावन आमी फर्ज जाता म्हणलें मुखल्या आमच्या मागण्या समेतेवर आमी नियाळ्या. एक उडास दवरया. जेजूचो जल्म दिवस नातालांचें फेस्त आचरण करता आसतना हांवें तें उडास दवरूंक जाय. ह्याच नातालांच्या जेजूच्या फेस्ता वरवीं, जेजूच्या जल्मा वरवीं जेजून म्हाका आनी तुका देवाची भुरगीं करूंक, भुरगीं जावंक जियोंक अवकाश दिला. आनी हांव भुरगें जावन, हांव पूत जावन, हांव धूव जावन ह्या समाजांत जेजू बरेंस अधिकारयुत जीवन जियोंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. तें आपोवण्या विशयंत, अधिकारयुत जिविता विशयंत देवाची भुरगीं जावन हांवें क्रिसमस आचरण करच्या पयलें हांव आनी तूं सगळां देवाचें तें जेजूचे जल्मा दिवस आचरण करच्या पयलें आमकांय वगात की हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव आनी त्या देखून हांवें जेजू बरेंस ह्या समाजांत बरें करीत वेता, अधिकारीत जिवन जियेता आनी जायतीं अजापां करना, जायते आत्मे जिखोवंक हांव शकता म्हणलें धड एक उतार, धडी एक चिंता म्हजे आनी तुजे करना चिंतूंक जालें जाल्यार हे पोवटी हांवें तुवें सेलेब्रेशन करचें तें क्रिसमस नव्यात्त अर्थाचें जावन आसतालें, नव्यात्त चिंतपान भरलें जावन आसतालें, नवें जिवनाक रूप दिवचें तशें जातालें आनी नव्या वर्साक आमी पांय दवरतना एक विशिश्ट व्यक्ती जावन नव्या दृश्टेन ह्या संवसाराक आमी पळोवंक शकतले. मोगाचें न्हू. आमीन. मोगळा सुम्या, तूं संपूर्ण तरान बापाक कल जावन बापाच्या कुशे प्रमाणे ह्या संवसारी मनीस जावन जियेलोय आनी बापाची खुशी कितें म्हणलें तुवें आमकां कळीत केलें. मोगळा सोम्या, तुवें आमकां तुज्या आमलीक रक्तान धुवन पातकातावन नितळ करून बापाची भुरगीं जावन जियेवचें भाग दिलें. आयच्या दिसा आमी तुजे लागीं कलतेपणी विनवणी करता सोम्या. आमकां हर एकल्याक सदांच त्या बापाच्या आश्रयान जियेवचें भाग लाभय. ताचे तावन दाव्याक ह्या उजव्याक गुवन अशें ताच्या हजरपणांत ताची भुरगीं जावन जियोंक जाय आसचें कलतेपण, विधेयपण, परिशुद्धपण आनी आत्म्याचें बळ आमकां हर एकल्याक फावो कर. निरंतर आमी ताचे तावन आत्मीक सकत जोडून घेवचे पासत त्रिएक देवा थंय आनी आमचे थंय आत्म्याचो बांद घट कर सोम्या. तो आत्म्याचो बांद आमकां सर तराच्या वायट विघ्ना अनवारांतलें, दुश्ट शक्तींच्या पासांतलें, पिडे शिडेंतलें आनी हर एका दुस्मनाच्या हातांतलें आनी सर तराच्या वायटांतलें राखून सांबाळून वरिशें तूं मध्यस्थ जावन रावन सोम्या आमा समेस्त पासत विनवणी कर म्हण मागता. आमेन. मोगळा सोम्या, समर्पण करता मुखल्या दिसांनी आसचें एलिसांव. सोम्या, तूं जाणाय आमकां कितें बरें म्हणलें. सोम्या, आमच्या हक्कांक उखलून धरचेत आसलो, आमच्या हक्कां पासत झुजचेत आसलो, आमचोच व्यक्ती विंचून येशें. सोम्या, तुजें आशिर्वाद लाभय. थंयसर आसच्यो हर एक अडकळी तूं हुमटून काड आनी भावडतान मागलेले मागणें तूं आयकताय. सोम्या, आमी तुजेर विश्वास आनी पातयेणी दवरन मागता. आमकां खंयचो मुखेली विंचोन येजय आनी ताचे तावन तुज्या लोकांक बरेंपण आसा तसल्या व्यक्तीन विंचोन येवंक तुजी विशेष तरेची मजत लाभय म्हण मागता. हर एकल्याची काळजां मना ह्या विशयान परिवर्तीत कर म्हण मागता. सोम्या, असाध्य जाल्लें साध्य करन दाखोवंक ह्या मागण्याक बळ आसा. सोम्या, येरिको कोटे मागण्या वरवीं शेवटयलें. सोम्या, तुजेर पातयेवन उज्यांत घाल्ल्या त्या शद्रक मेशक अबेदनेगोक रक्षण लाभयलें. सोम्या, आनी आयच्या दिसा आमी तुजे लागीं मागता आसतना तेंच सर्गींच्या रक्षणाचें कोटें आमच्या
हर एकल्या बावडती लोकांक फावो कर सोम्या आणि त्या मागण्याच्या बळाद्वारे असाध्य जाण म्हूण चिंतले साध्य जावंक तुझ्या लोकांक तुजेर विश्वास दवरलेल्यांक तुजो पाटलाव करतेल्यांक तुजी सुवार्ता परगट करतेल्यांक तुका नीज देव म्हण वळखून घेतल्या हर एकल्याक रक्षण मेळचे पासून सोम्या आमच्या देशांत सोम्या तसल्या एका हर एका जातीका तिच्या लोकांक समान दृश्टेन पळोवचे तसल्या व्यक्तींनी मुखेल्यांनी राजकीय मुखेल्यांनी विंचून येवंक तुजो आशीर्वाद लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हाला माशला लिलीला लाला बरे 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 बाशा बरा 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 बा हालेलुया हालेलुया हालेलिलिलिला ला माशा रे दी 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 ला ला लिलीला ला माशा रे दी दी ला हालेलुया 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 हर एक अडकळ मोडन गाल सोम्या हालेलुया हालेलुया हा बरे बरा बरा बाशा बरा बरा बा हालेलुया मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबांनी आसचे उणेपण आमच्या कुटुंबांनी मागण्याक येवच्यो अडकळी आमकां येवच्यो ताळण्यो आनी तुजे तावन पयस वडच्यो सक्ती सोम्या आमकां आमचे तावन पयस करना आमकां हर एकल्याक मागण्याच्या स्पिरिटान भरून आमच्या कुटुंबांनी तुका तूं समसो वडील जावन तुका स्वीकार करूंक हर एका कुटुंबाक तुजो आदार लाभय म्हण मागता सोम्या हालेलुया 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 सोम्या तुझे सुवार्ता परगटच्या हर एका याजकाक धर्म भयणींक तुजो पाटलाव करतेल्या मिशनरी याजकांक आनी हर एका बावडती लोकांक रक्षण लाभय सोम्या आमचो बावर्त आचर सुखांनी पाळूंक खंयचीच अडकळ येनातल्या बरी तुझे संरक्षण दी सोम्या तुझे विरोध असलेल्या हर एकल्याक परिवर्तन कर सोम्या आनी समान दृश्टेन पळोवचे तसले बरे मन हर एकल्या थंय रस म्हण मागता हर एका पिडेस्ताचेर आशीर्वाद घाल सोम्या आस्पत्रेन चिकित्सा केंद्रांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या सोम्या मरणाच्या तणीर असलेल्यांक काकुळत दाखय सोम्या दया दाखय सोम्या हालेलुया हालेलुया हाला माशेलेलेलेला हारा बाशरारारारा हालेलुया 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 मोगळा सोम्या जेजू नानांत्याचा गाणे जाऊंची सर तरेची हिंसा तू मोड न घाल सोम्या एकामेका द्वेषान पळोवच्या तसलो विकृत मनोभावाच्या व्यक्तींची काळजां मना परिवर्तित कर सोम्या जाती खातीर हेरांचो जीव काडच्या व्यक्तींची मना परिवर्तित कर सोम्या एकेमेका ते द्वेष उपजानातल्या बरी समाधानाचो आत्मो धाडन आशीर्वाद सी सोम्या सोम्या समर्पण करता आमच्या देशांत आसच्या हर एका तरेचे अशांतेचे वातावरण हुमटून काढणं थंयसर शांती समाधान रास करूंक तुझे आशीर्वाद लाभय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हाले माशला ला 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 हा बरा 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 शा बरा 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 हालेलुया 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 ला ला माशरे ला 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 हालेलुया 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 praise you Jesus thank you Lord Jesus ಪಾನಸಂಕೋ 30 28 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ
ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, la mashakara bare 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 bashare de hallelujah, 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 hallelujah. लोकामुखार उलोवंक एका तराचे बेंदिशच्या व्यक्तीक सोमी जेजू उलोवपाचे देणे दिवन आशीर्वाद दिता म्हणटा. शमालामा 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 शबारी बारा 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 बा हालेलुया शकरा बारा बारा बा शबारा बारा बा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शेकड्यान शेकड्यान जावन हांव तुमचे मध्ये वस्ती करसो देव आम तुमकां आदार दिता आनी आशीर्वाद दिता म्हणलें आश्वासन दिता. हालेमा शेली दिता ना 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 रबा 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 शिखरा bara 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 ba shabal laba 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 shabalaba hila baba hilara 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 sabaranta payani gantini dukasti sabarank la mashada da 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 गुण करता म्हण बसायचा आला मशते दे ओरा माशरे रा 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 संसाराच्या समस्येच्या सुळयंत असलेल्या सबारांक सोमी आयच्या दिसा सुटकाला पळयता त्या दुष्ट शक्तींच्या पासांतावन भायर येवंक आत्म्याचे बळ दिवन आशीर्वाद दिता म्हण बसायता बाला शते देता Bless Sharaba, bless Shara, bless Shara. Holy Atmani, bless Sharaba, Holy Atmani, bless Shara, bless Shara, bless Shara, bless Shara. Sabarang, Samadan, Aicha Disa, Favokarn, Sominjizu, Ashirvat Zita. मगचनो सुमियाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता ताचे समोर आमी सरपडया एक घडी परत आमचें समर्पण ताका आमी करया आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी करया आमच्या देशाचें आमच्या राज्याचें सगळ्या संवसाराचें समर्पण ताका आमी करया मगचनो आमच्या दिएसीक आमच्या गवळी बापांक आमच्या याजकांक आमच्या धर्मीक भाव भयणीक आमच्या मुखेल्यांक सगळ्यांक ताच्या पांयां आमी समर्पण करया हर एकल्याक तो सोमी आपडून दी मागया सोमीची दैवीक स्पर्श सकत तांच्या हर एकल्याच्या जिवितान वाळून दिवन आमी मागया आमचे कुटुंब सोमयेच्या पांयां हाडया कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्याक गांवांत परगांवांत आसल्या हर एकल्याक आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवजनांक प्रायवंतांक पिडेस्त भाव भयणींक मालगड्यांक आमच्या लागीं मागोवंक कोणें सांगलां तांकां हर एकल्याक सोमयेच्या पांयां आमी हाडया उबान दिवया मोगाचें न्हू तसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान जिवो करो हजार असो आपडून दी
आनी प्रत्येक जण कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला विशेष ध्याना खातीर बऱ्या भलायके खातीर सभार आनी म्हजे कडेन मागोवंक सांगला कामा खातीर थोड्यांक फाल्यां एक रजिस्ट्रेशन जावंक आसा तें सगळें यशस्वी संपूर्ण बऱ्या तरान जावचे खातीर मागोवंक सांगला बऱ्या भलायके खातीर मस्त जाणांनी आस्पत्रेंत आसलेल्यांनी हर एक लागीं सुमयाच्या पांयां उबार करया उबान दिवया मगज आमचे कडेन वैयक्तीक तरान मागोवंक सांगल्यांक हर एकल्याक तांची त्या सवां सुमयेच्या पांयां हाडया ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव ती सुमयेची सकत करपा ह्या घडये तांचे जिविताक वाळोवन दिवन आमी मागया मगचे न्हू मागया आमी सगळें आमी मागया मगचे न्हू आमच्या सगळ्या दीस खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर याजकां खातीर विशेश तरान आमी मागया हर एकल्याक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया मगचे न्हू आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी मागचें बरें मुखेली उदेणच्या खातीर प्रत्येक जाण आमचे क्रिस्तांव मुखेली आमकां आमच्या धर्माक बरें करचें आमकां सांबाळचें आमकां मुखेलपण दितात आसले बरें मुखेली मुखल्या एलिसांवांनी जावंक बरो विविध हंतच्या त्या चुनावांनी एलिसांवांनी जिखोवन येवच्या खातीर क्रिस्तांव आमी परजळी जावच्या खातीर सुमी हर एकल्यागे आपडून दी बरें मुखेल्यांक आमकां उपजोवन दिवन दिसमी तांचे मारिफात बरेंपण आमच्या समाजीक क्रिस्तांव समाजीक लाभोवन दिवन आमी विशेश तरान मागया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूं ताय जावन आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्नाच्या खऱ्या देवा जिव्या देवा तुझे हासरपण हांगासर आज आमी ह्या घडये बगला ते परत आमी वळखून घेतना हांगासर जमलेले आसक्कड भाव भयणी विविध माध्यमां मारिफात आराधनान वांटेली जाल्ल्या हर एका भाव भयणी तांच्या कुटुंबां तुज्या पांयां तळा परत समर्पण करता तुज्या दैवीक मोगाचो स्पर्श तांकां दी तांकां पिडे शिडेंतले कश्ट अनवरांतले गुण कर तांकां तूं राख आनी सांबाळ दिसपते तांच्या जिवितांत तुजें हाजरपण तांकां भोगूंक आनी त्या मारिफात तूं तांच्या जीवित चलोवन वरताय म्हणल्यार त्या भरवशान जियोंक ताका कृपा दी जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमीन.